की गोयच्या लोकांक त्रास जावचे न्ही हो उद्देश दवरून आमी काम फुडें व्हरत आसा. पूण म्हाजी तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की खरोखरच हांव काकोडा आनी ह्या परिसरांतल्या लोकांचे अभिनंदन करता. तुम्ही अभिनंदनाक पात्र आसा. ह्या पद्दतीचो प्रोजेक्ट तुम्ही तुमच्या आमदाराक वा मंत्री निलेश काब्राल हाका सपोर्ट केलो. म्हणजे जायते विघ्न संतोशी लोक असता की ताका जायत्यो गजाली ताका फेस करच्यो पडल्यो. तूं हांगासलो खंय थंय हाडटलो, थंयसलो खंय हांगा हाडटलो. खुबश्या जाणांनी जायत्यो गजाली उलयल्यो. शेवटी आमी गोंयकार आसा. आमची आयडेंटिटी जर आमी दवरिना आसत जाल्यार म्हाका दिसता दुसरो दवरूंक शकचो ना. त्या आमी केल्ले प्रॉब्लेम हे आमीच सॉल्व करपाक जाय. सोनसड्या सारखे आनीक सोनसडे आमकां तयार जावपाक नाका. कारण हांगा जर सोनसडो तयार जातलो आसत जाल्यार ताजी काळजी बाब निलेश काब्राल हांणी घेतल्या. थंय सालिगांव पठाराचेर जो सोनसडो दुसरो जाल्लो तो ट्रीट आमच्या बाब मायकल लोबो हांणी फुडाकार घेवन केला. ह्या अशा पद्दतीच्या सोनसड्याचेर थंयसर मडगांव कितलेशीच दिसांनी राजकारण सुरू आहा. पण तो सोनसडो ट्रीट करपाचो ना. तो सोनसडो आमी करूंक ना. गेली 20 वर्सां तो सोनसडो करून दवरला आणि त्याचे खापर आमच्या माथ्यार फोडपाक लागला. आता खंय तरी आमचे सरकार पुढाकार घेवपाक लागला. तो सोनसडोय आमकां ट्रीट करपाचो आसा. आमी खंयसरूच विकासाच्या बाबतीत राजकारण करिना. आमकां 40 मतदारसंघ पुराय गोंय हाचो विकास करप होच आमचो ध्येय आसा आणि हेच आमचे उद्दिश्ट आसा. त्याच धर्तीचेर आमी सगळे जाण मेळोन काम करता. 27 तारखेच्यान डॉक्टर काळे आसात जे ह्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान जांचो ब्रेन आसा. त्यांच्यानी आपलो ब्रेन लायला की हे प्रोजेक्ट कशा पद्दतीन येवचे आणि इज अ सायंटिस्ट आणि ताजे लेक्चर जे आसा हे आमी विशेष करून टिचर्सां खातीर आणि विशेष करून म्युनिसिपालिटीच्या सगळ्या स्टाफा खातीर म्हणजे इन्क्लुडिंग द काउन्सिलर्स हाच्या खातीर कशा पद्दतीन आमी अवेअरनेस क्रिएट करूंक शकतले. प्रत्येकाच्या घरापर्यंत आमकां पावपाक जाय आणि तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जर लाभले जाल्यार अशा पद्दतीचो मोठ्या प्रमाणात कचरो जो आसा तो जावपाक जायना म्हणून आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. आमी स्वच्छ भारत अभियानाच्या सकयल स्वच्छ गोंय हे अभियान राबोवपाची गरज आसा. ल्हानापासून व्हडापर्यंत गोंय नितळ दवरतले, सुंदर दवरतले आणि ते दवरचे जाल्यार आमी सगळे जाण ते दवरूंक शकता. प्लांट येतले, प्लांटांनी ट्रीट जातले सगळे खरें आसा. बट त्या प्लांटाचेर आमी चड लोड घालचो न्हू. त्या प्लांटाचेरूच आमी डिपेंड रावचे न्ही. आमी स्वतापासून स्वयंप्रेरीत जावन अशा पद्दतीचो कोयर कमी करप हे अत्यंत गरजेचे आसा आणि निश्चितच ते आमी करतले. हांव चड न उलयता वयता आसतना एकूच गजाल सांगता. मनोहरभाईंचे ड्रीम आशिल्ले गोंय कचरा मुक्त जावचे, गोंयांत वेगवेगळे सायंटिस्ट निर्माण जावचे, गोंय जे आसा हे गरिबी मुक्त जावचे, गोंय जे आसा हे भूकमुक्त जावचे. आणि ताका लागून तेच्यांनी वेगवेगळे येवजण्यो काडल्यो. मागीर DSSY पेन्शन आसतली, लाडली लक्ष्मी आसतली, एड्युकेशन फ्री लोन आसतले, म्हणजे इंटरेस्ट फ्री लोन आसतले. तुम्ही हर एक येवजण पळयात. म्हणजे सोशल सेक्टरांतल्यो स्किमी आसात किंवा ह्यो स्किमी केन्नाच खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान काडल्यो ना. एकमेव मनीस मनोहर पर्रीकर जेका गोंयांतल्या सामान्य जनतेचे पडलेले आणि म्हणूनच तर त्यांनी अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसात तयार जाल्यो. आणि म्हाका खूब खोस भोगता मुख्यमंत्री म्हणून ह्यो सगळ्यो योजना फुडें व्हरता आसतना ह्या सगळ्या लोकांक म्हणजे ताचो फायदो मेळोवन दिवपा खातीर हांव म्हाज्या सयत म्हाजे सगळे मंत्री जे आसा हे सदोदीत कार्यरत आसा. पण आयज ताचें स्वप्न पुराय जाता आसतना बाब निलेश काब्राल आणि तुमच्या सगळ्या काकोडकारांक तुम्ही सगळ्यांनी एक उलो मारला आणि तुमकां सगळ्यांक सांगला की तुम्ही एक गोंय स्वच्छ दवरपा खातीर जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो हांगासर येता बाबा आमचे मंत्री निलेश काब्राल हांच्यांनी म्हटलां आणि सगळ्या लोकांची तशीच डिमांड आसा की हाका जे आसा हे मनोहरभाईंचें नांव दिवचें. पण मनोहरभाईंचें नांव दिता आसतना ह्या प्रोजेक्टा खातीर मनोहर्स ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर द गार्बेज मॅनेजमेंट हे ह्या प्रोजेक्टाचें नांव आसतलें. आणि खऱ्या रित्यान स्वप्न साकार जे आसा भाईचे करपा खातीर आमी सगळे जाण वावरुया. इतकोच तुमच्या कडेन उलो मारता. जय हिंद, जय गोमंतक.